गोय राज्य मुक्त जायत सावन आमी गरजेच्या वस्तूं खातीर शेजारच्या राज्यांचेर अवलंबून आसात। केंद्राच्या आत्मनिर्भर भारत ह्या धोरणा खाला गोय हे स्वयंपूर्ण राज्य करपाचो उपक्रम आमी राबयला। ह्या उपक्रमा अंतर्गत गोयचे फलोत्पादन महामंडळ रोखडेच स्वयंपूर्ण जातले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। फलोत्पादन महामंडळ हेर राज्यांतल्यान फळां आनी भाजी हाडपाक बंद करून गोयच्या शेतकारां कडल्यान खरेदी करतलो अशी माहिती ह्या वेळार प्रमोद सावंतान दिली। इतक्या मोठ्या प्रोडक्शन जर हांगा जाता आसत आनी इतके सगळे जर तुमी करपाक शकता आसत जाल्यार तुमी डिपेंडंट दुसऱ्या राज्यांचेर कित्याक आसा? आमी पळयता आमी फक्त कितें करता खबर आसा? आमकां जाय तितके प्रोडक्शन आमी करिना, आमी फक्त दाखोवपा पुरते प्रोडक्शन करता। हे म्हणपाक काय हरकत ना। आनी आमकां संवय जाल्ली आसा की प्रोटिनियस सोडून आमकां आतां भायलें कितें मेळटा हें खावपाची संवय जाल्ली आसा। म्हणजे दुधी भोपळ्याक पळोवन तर ते सरप्रायज जाले की इतके मोठे प्रोडक्शन हांगा जाता आसत, म्हणजे आमी ती भाजी सोडून ज्यो आमकां भायरच्यान ज्यो भाजयो येता त्या भाज्यांचेर आमी म्हणजे टोमाट आसतले बाकीच्यो सगळ्यो म्हणजे बेळगांवांतल्या मार्केटांतल्यान हाडटा ताजेर आमी डिपेंडंट जाल्ले आसा। पारंपारीक रित्या दोडगी आसतली, भेंडे आसतले हे खावचे सोडून आमकां थंयसून येवपी जी चिटकी मिटकी बरी लागपाक लागलेली आसा आनी दिस इज अ फॅक्ट। आनी म्हणून तर पारंपारीकचे प्रोडक्शन जर आमी वाडयलें जाल्यार म्हाका दिसता हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आमचे बरे रेट दिवपाक तयार आसा। आनीक थोड्या दिसांनी तर आमचे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन भायरसून हाडटा ती भाजी बंद करपाची आसा आनी गोंयच्याच शेतकऱ्यां कडल्यान सगळी भाजी घेवपाची आसा। ते खऱ्या अर्थात स्वयंपूर्ण जावपाचें आसा। म्हणून हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता की गोंय जर स्वयंपूर्ण करतले आसत जाल्यार तेची सुरवात ह्या आझादी का अमृत महोत्सवात आमकां करपाची आसा।